Praise God. Praise Hallelujah. God, brother. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. 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 Okay. Praise Praise God. God, Lord. Praise God. Heavenly Father, thank you for teaching us about forgiveness. मंगळा बाप्पा आम्ही तुका अर्घ दितां बोगसण्या विशयांत तुवें आमकां शिकयल्या पासत As you take us through this journey, O Lord, teach us more and more truths. अशें आमी मुखार वतना आनी सड तूं आमकां सता आमकां शिकय. Let this teaching be fruitful in each one's life. हर एक कितें आमी शिकयता हर एकल्याच्या जिवितान फळादीक जावन दिवन मागता. Let these truths bring complete healing and deliverance and transformation in people's life. हर एक हे सता तांच्या जिवितांत बदलावान सुडका आनी बदलावान हाडून दिवन मागता. Help each one of us to become a problem solver. हर एकलो हांगा समस्या परिहार करतलो व्यक्ती जावन बदल म्हूण मागता. Reveal to us the assignment that you have for our life, आमकां कळीत कर आमच्या जिवितांत तुजो कितें उद्देश आसा म्हणलें, so that we truly experience the joy and peace that you came to give us. त्याच्या वरवीं आमच्या जिवितांत तुजो खरो आनंद संतोष आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तूं आयल्या त्या उद्देशा खातीर We thank you and we praise you, Father, in Jesus' name. आमी आर्गां करता स्तुती करता जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 Amen. प्रेज गॉड. Praise God. Every one of us have a purpose in life. हर एकल्याच्या जिवितांत एक उद्देश आसा And God has got a great reward for everyone. हर एकल्याक देवा जावन व्हडलें एक बहुमान आसा. In other words, you are a solution to somebody. असो अर्थ हर एकल्याच्या समस्याक तूं एक परिहार जावन आसाय. And the day you realize that this truth, your whole life begins to change. केदळ हे सत तुका जाणा जाता तेन्ना तुज्या जिवितांतले संपूर्ण बदलावान जाता. Somebody somewhere in this world needs you. संवसारांत कोणी या खंयच्या जाग्यार असल्या व्यक्तीक तुजी गरज आसा. Let's take some examples. पळय आमी उदाहरण कण घेया. The Israelites were in slavery for 430 years. इस्रायल प्रजा 430 वर्सां गुलामपणांत आसली. And they continued in that slavery त्यांनी ते निरंतर तांतूंत गुलामपणांत आसली until God chose Moses to be a solution to their problem. केन्ना म्हणसर तांच्या समस्याक मोइजेक विसवण करता पर्यंत. And when Moses responded to God, he became a blessing and a deliverer to the people of Israel. केदळा मोइजेन देवान कितें आपोवणें दिल्या ताका प्रतिक्रिया दाखयल्या वरवीं तो तांचो सोडवणदार या सुटका दिवचो व्यक्ती जालो इस्रायल प्रजेक. Let's take another example. आमी अनेक उदाहरण आमी काडून घेया. Israel was under the influence of the Philistines. इस्रायलाच्या वयर फिलिस्तीनाचो दबाव आसलो. And there was a giant named Goliath who was challenging the Israelites day and night. तांतलो एक व्यक्ती दैत्यगात असो ताचो नाव गोलियात. तो दीस आनी रात म्हणल्या बरी इस्रायल प्रजाक सवाला घालतालो. The whole of Israel was trembling with fear, including King Saul. साऊल आनी इस्रायल प्रजा सकड त्या गोलियाता मुखार भियान थरथरताले. But David was the solution to this problem. पूण या समस्याक परिहार दावीद जावन आसलो. David responded to God and killed Goliath. दाविदान देवाक प्रतिक्रिया दाखयली आनी गोलियाताक ताणें मारले. And the people of Israel were set free from the Philistines. तेन्ना इस्रायल प्रजा फिलिस्तीनिया जावन सुटका तांणी अनुभव केली. And they destroyed Philistine completely. आणि तितलेच न्ही त्यांनी फिलिस्तीनाचो संपूर्ण नाश केलो. So if you see in the Bible, each person is the solution to somebody else. आम्ही पवित्र पुस्तकांत पळयता हर एकलो व्यक्ती हर एका तांच्या समस्याक परिहार जावन आसलो.
I remember the person who brought me to church for the first time. That person was a solution to my future, to my family, to my whole household. म्हाका उडास येता पयले पटी जो व्यक्तीन म्हाका इगर्जेक आपण हाडलो तो व्यक्ती जावन आसा म्हजी आनी म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक समस्याक तो परिहार जावन आसलो. That person was a solution to my problems of lifetime problems. म्हज्या जिविताच्या हर एका समस्याक तो व्यक्ती तो परिहार जावन आसलो. Let me give you another example. Naomi was a widow. अनेक आमकां तुमकां उदाहरण दिता. नियोमी एक विधव जावन आसा. She has got two sons. तिका दोन पूत आसले. Her husband is dead. The two sons are dead, and the two wives are alive. तसो घोव मेलो, दोग पूती मेले, पूण दोन सुनो मात जिवंत आसल्यो. And Naomi was an old lady. नियोमी एक प्राय जाल्ली स्त्री जावन आसली, प्रायस्थ There were जावन आसली. there were two daughter-in-laws. तिका दोन सुनो आसल्यो, सुनो. One went back to a old place from where she came, and Naomi एक asked even Ruth to go back, but Ruth responded that she will be with her. एक तांतून सोनो तांचे काही आयला त्या फाटी गावाक गेले, पूण रूत तिच्या सांगातार रावले. पूण नियोमीनी सांगले तूय वोस जाल्यार ती रुता सांगातार नियोमी सांगाता रावंक रुतान निर्धार घेतलो. She made a decision that her God will be Naomi's God will be her God, Naomi's people will be her people. And when she made that decision, she became a solution केदाळा to Naomi. रुतान निर्धार घेतलो, नियोमी तुझो देव म्हजो देव, तुझो लोक म्हजो लोक जावन आसा. केदाळा ताणे तो निर्धार घेतल्या वरवीं तांच्या समस्याक ते परिहार जावंक पावले. So in the same way, in our life, we make decisions, and decisions should be in such a way that I should always be a solution to somebody else. तशें आमच्या दिसपडटा जिवितांती आमकां निर्धार ह्या विसवणू आसा. हर एक आमचे विसवणू ह्या निर्धार जावंक आसूंक जाय. हर एकल्याच्या समस्याक परिहार वरच्या दिशेन जावंक आसूंक जाय. The Bible is full of incidents, historical incidents, where people became solution to the whole nation. बायबलांत इतिहास पळोवंक गेल्यार हर एक व्यक्ती तेही असलेल्या हर एकल्या संसारांत देशांत हर एकल्याक समस्याक ते परिहार जावन आसले. The Jews were in one state in a very dangerous moment, that the enemy was given the verdict that they can kill all the Jews. And during that time, another Jew girl named Esther became a solution to the Jews. जुदेवांक एक भिरांत आसली, हर एका जुदेवांक जीवशी मारचे म्हणून त्या वेळार अस्तेर म्हणली नावाची एक सली त्या जुदेवांच्या त्या समस्याक ती एक परिहार झाली. Esther intervened in the situation, and her intervention changed the direction and the life of the Jews. केदाळा एस्तेर ती जिवितांत ती रिगली, ती तिचे एंट्री जाले तेदाळा जुदेवांच्या जिवितांत बरेपण आणि बदलावान येवंक सुरू झाली. Let me give you another example. Joseph was sold by his brothers as a slave. अनेक उदाहरण हांव तुमकां दिता. जुजेक ताच्या भावांनी गुलामपणांत विकलो. The Egyptian master bought him. इजिप्तच्या धनियान ताका खाण गेलो घेतलो. His wife falsely accused him and put him in the prison. ताच्या बायलेन ताचेर आनी तिचे फरमान घाले आणि सूख अपराध घालून ताका बंदेंत घालो. There was absolutely no future for Joseph. ते पळोवंक गेल्यार ते जुजेक भविष्य नातले. But yet he kept serving the prisoners with a servant's heart. जाल्यार त्या बंदेंती तो एका सेवकाचे काळीज करून ती सेवा काम करतलो. He kept believing in the dream that God had given him. ताची पातेनी जावन आसली कितें देवान दिल्या त्या स्वप्ना वयर तसे ध्यान जावन आसले.
And there came a situation that Pharaoh had a problem and there was nobody to solve his problem. केदळा फरोवाच्या त्या राजांची समस्या आयल्या त्या समस्याक काही कितेच परिहार नसलेल्या वेळार There was nobody to interpret the dream. कोणाय वरवी त्याच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक विवरण दिवंक जायनातले जावंक ना. And Joseph was summoned to interpret the dream. जुजेन मात्र ओसोन मात्र ते त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो. Joseph was a solution to Pharaoh's dream. जुजे एक फराव्याच्या समस्याक परिहार जावन आसलो. Joseph was also a solution to the Egyptians. तितलेच न्ही इजिप्तगरांकी जुजे एक परिहार जावन आसलो. He was also a solution to the whole world. तितलेच न्ही सगळ्या संसाराकी तो एक परिहार जावं पावलो. He was also a solution to his own household. तितलेच न्ही ताच्या घराण्याकी तो एक परिहार जावं पावलो. Because when the famine came all over the world, Joseph, by interpreting the dream right and doing with the wisdom of God, saved the whole world. कशे ताने ताच्या घराण्याक आणि संसाराक म्हळ्यार केदाळा ताने सारक्या रितीन त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो. ताच्या मरिफात तो हर एकल्या समस्याक तो परिहार जावंक पावलो. देवाच्या God had given उतराप्रमाणे. the message. God had given the message to Pharaoh, but there was nobody to interpret the dream. Joseph interpreted the dream right, and with the wisdom of God, saved the Egyptians, saved his household, saved Pharaoh and his family, and the whole world. फरावेक दिल्ल्या स्वप्नाचो अर्थ कोणाक कळीत नातले, पूण देवाच्या सन्वयेन देवाच्या कृपेन जुजेन ताका हरी एक परिहार जालो. त्या देखून सगळ्या संसार असो इजिप्त असो आणि ताच्या घराण्याचो तो परिहार जावंक पावलो. Now, for example, we are listening to the word of God, आता उदाहरणाक आता आम्ही देवाचे उतार ऐकून आसा. and there are many people seated there having different issues in their life. हांगा जायते जण बसून आसात, तांच्या जिवितांत नाना तराचे समस्या आसात. And this place, the Samasand, is a resort. हे जागो संबरसांड एक रेसॉर्ट जावन आसा. It is for tourism and for holiday making. हे प्रवास करतल्यांक आणि रजेर वेळ करतल्या पासून जास्त जागो जावन आसा. But the owners gave this place as a solution to all of us, that we can come and listen to the word of God that will solve our problems. पूण हांगाच्या धनियानी कितें केलें म्हळ्यार आमच्या हर एका समस्याक परिहार जावंसो तांणी जागो जावन बदलिल्लो. Now, what they gave is a place, but that has become the solution to so many people, not only those who have come for the retreat, but also to those who are watching online. ह्यो एक परिहार असो जागो जालो तांणी दिल्लो. हांगा आयला तुमकां मात्र न्ही, जो कोण व्यक्ती ऑनलायनान पळोवन आसा तांच्या हर एक लागीं हो एक परिहार दिवचो जागो जालो. Now, even though I'm speaking in English and Peter is translating in Konkani, now Peter has become a solution to so many people who don't speak English, but they only hear Konkani. आता ब्रदर हांगा इंग्लिशान शिकोवन दिवन आसा, ते हांव ट्रान्सलेशन कोंकणीर करून आसा. त्या देखून हांव एक परिहार जावन आसा जो कोणाक इंग्लिश समजना तांकां. We never know which part of the world who is listening to the word, and that word is a solution to somebody somewhere in this world. आमकां कळीत ना संवसारांत कोण हे पुरा आयकोन आसा, कित्याक त्या उतरा वरवीं ते उतार कोणा मुखांतर म्हणी तांचे ते उतार जावं पावता तांच्या हर एका समस्याक परिहार. Now, Peter is also working, but he has put a leave and he is not going to work because he believes that this, what God has called him, is more important than the work which will give him money. And he is using this moment to be a blessing to somebody, a solution to somebody in the problem. आम्ही कामा घेता पूण देवान म्हाका आपण दिल्ल्या वरवीं हांव काले करनासा हे आपण विसरल्या वरवीं हेच्या वरवीं हांव हेरांच्या जिवितांत एक आशीर्वाद जावंक पावता, या परिहार जावंक पावता देवाच्या कृपेन. My technical team is all sitting over there and moving behind the scenes, and they made it possible for me to sit in Ranchi and still preach the gospel, and every one of you can hear it, not only in Mangalore who have come live, but also on the YouTube. Now, all of them, each one of them is an amazing solution to people around the world.
ह्याच रितीनं आता आम्ही तुम्ही किती शिकून आसात हेच्या फाटल्यान एक टेक्निकल टीम वावर करनासा काम करनासा तसो फॉलो जावन ब्रदर रांचींत असल्यारी ताच्या मुखांतर आमी स्वताची शिकवण ऐकून आसा ताच्या मरिफात ती व्यक्ती हेरांक एक पर्याय दिवचे व्यक्ती जावन आसात ते एक The, हर per- एक समस्याक सोल्युशन दिवचे व्यक्ती जावन आसात ताच्या the फाटल्यान असली brother from Ranchi, the brother from Ranchi, Virendra, he is a solution to all of you over there because he's preparing food for all of you. आमचो भाऊ हांगा रांदप करता विरेंद्र तो आमकां रांदप केल्ल्या वरवीं आमकांय तो एक आमच्या समस्याक तो एक पर्याय जावन आसा. So you can see every person is very, very important, very, very significant, and of a great value to somebody somewhere in this world. त्या देखून हर एक व्यक्ती गरजेचो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत असलेल्या खंयच्याय जाग्यांनी ताच्या मुखांतर तांच्या समस्याक तो पर्याय जावन आसा. So at this moment, whatever you're going through, praise God, I've come to tell you, my friend, the word of God is a solution to your problem. ह्या वेळार तुमच्या जिवितांत कितेंय जावंक पुरो अर्गां हांव देवाक दिता हर एक देवाचे उतार तुमच्या समस्याक पर्याय जावन आसा. Your faith, your patience is a reward to your future. कित्याक तुमचो भावार्थ आनी सोसणीकाय जावन आसा ताचे फळ तुमच्या भविष्याचे. The words that we are speaking are seeds. They are incorruptible seeds. They have got power to motivate you. They have got power to change you. They have got power to transform you. They have power to change the future of your life. आमी देवाची उतराक इतले सकत आसा की ती विनाशी न्ही अविनाशी बियो जावन आसात ताका आमकां आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालूंक फळां दिवंक आनी फळादीकपण करूंक त्या उतराक सकत आसा. This word is spiritual. It's a seed. It has power to change your mind. It has the power to change your thinking. It has the power to destroy fear and depression and anxiety and worry and build you with faith. And all this is possible through the word that is growing inside of you. हे आत्मीक उतार आत्मीक जावन आसा ह्या उतराक इतली सकत आसा की आमचे चिंताप बदलोवंक आमची कार्य बदलोवंक आमच्या जिवितांत आमची फळां बदलोवंक ते फकत सता भवार्था वरवीं जावन आसा. Now, what we have learned for so many years, we are now coming and sharing with you our experience and the truths that we have learned, by which, as you receive the seeds are a solution to your situation. आमी इतल्या वर्सां जावन कितें बरो शिकल्या आमी ते एकामेका वांटून घेतना ती जावन आसात बियो आमच्या जिवितांत आमच्या समस्याक पर्याय जावन आसात. We are unique. Each one of us is unique. There's no duplicate. Each one has been created by God, and God has planned for each one of us. आमी हर एक देवा मुखार विविध जावन आसा युनिक जावन आसा आमी एकामेका न्ही एकामेका बरी न्ही डुप्लिकेट न्ही ताच्या दोळ्या मुखार आमी मोलादीक जावन आसा. Each one is special, and each one has been given an assignment by God to do things which is a solution to somebody around this world. देवान आमकां ताच्या मुखार विचित्र एक विशेष रितीन आमकां रचला कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या संवसारांतल्या हर एका व्यक्तीक आमी एक पर्याय जावन आसा समस्या असल्या व्यक्ती. God is a creator, he is not a duplicator. कित्याक देव आमचो रचणार तो डुप्लिकेट कसो व्यक्ती न्ही. And he has created you for a special assignment, for a special purpose. ताका एक तुमच्या विशयांत एक स्पेशल एक इरादो आसा इच्छा आसा ताका. In our everyday life, we are going through experience, we are going through many things in our life, and everything is so important to somebody somewhere in this world where you are a solution to that person. आमच्या दिसपरता जिवितांत आमी ताच्या सांगात जियेताना आमच्या मुखांतर संवसारांत जियोनच्या हर एक व्यक्तीच्या जिवितांत तांच्या समस्याक जो कोणी जाल्यार तांकां एक पर्याय जावंक पावतात. When I look back into my life in this last 27 years of studying the Word of God, I have been seeing what a great solution I have been in so many people's life who are living a defeated life, but what was given to me when I went and shared it with others, that became a blessing in their life.
आता हांव पळोवन आसा म्हजे फाटले 27 वर्साचे जिवीत देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत ते म्हज्या जिवितान ताची समजुणी जोडून कार्यरूपाक घालून त्या उतरा प्रमाणे जियेल्या उपरांत ताच्या उपरांत हांवें शिकून मरिफात हेरांच्या जिवितांत पळयतना म्हाका भोगता आता हांव तांच्या जिवितांत कितलो आशीर्वाद असो व्यक्ती जावन पावला म्हूण. I've seen so many on the journey of death, but at the right time, God put over there to teach them the word and the truth, and that saved their life. They're still alive. So many whose marriages would have got destroyed are now healed and blessed, and they're enjoying their married life. So many things have happened because God has chosen you, my friend. God has chosen you. You are special. You are not useless. There are seeds inside of you, which is a solution to somebody's problem. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां जायते जण मरणाच्या तेनीर पावले, जायती कुटुंबाचे नाश जाले. केदाळ हांवें सताच्या उतरां मारिफाक ताका पर्याय जालो, तांकां हांव एक आशिर्वाद जावन पावलो. तशेंच उडासोरा म्हज्या भावा भयणीनो, तुमी देवा मुखार अत्योमूल्य जावन आसात. तुमी देवा मुखार हर एकल्याच्या समस्याक तुमी हर एकलो पर्याय दिवचे व्यक्ती जावन आसात. None of that, what God has created, is useless. We are all useful in the kingdom of God. कित्याक देवाच्या राजान कितें उपकाराक पडनातले म्हूण कितेंच ना, हर एकलो उपकाराक पडटलो व्यक्ती जावन आसा देवाच्या राजान. Praise God. प्रेज How गॉड. do you feel that, Peter? How do you feel that? बारी खुशी जाता देवान आमकां विसरून काडला. And He has picked us up, He has anointed us, He has blessed us, He has given us various kinds of gifts and charisms and qualities, which is a solution to somebody somewhere in this world. देवान आमकां आपोवणे दिला, विंचून काडला, अभिषेक केला. तितलेच न्ही, जायत्या देण्यानी ताच्या कृपेन आमकां सक्त्यान भरला. कित्याक म्हळ्यार समस्या असल्याक आमी एक समस्येक आमी पर्याय जावचे खातीर. So remember, you are a solution to someone. उडास्तोरिया तू जावन आसाय समस्याक पर्याय, हेरांच्या समस्याक तू एक पर्याय जावन आसाय. God has qualified you and me to be a solution to somebody. देवान आमकां उत्तीर्ण केला, या आपोवणे दिला हेरांच्या समस्याक तुका पर्याय जावन. When I look at my team, I can see when they started, they were having issues, they were having problems, but there was somebody who came and solved their problem. Now, today, they are a solution to so many people around the world, giving solution to their problems because of what they learned through the grace of God. कितें म्हज्या पंगडांत हांव कितें पळयता म्हणटाना पयल्यान पयले येताना तांच्या जिवितांत समस्या आसले, केदाळा देवाच्या उतरांत तांच्या समस्याक पर्याय मेळ्ळ्या उपरांत आज ते व्यक्ती हेरांच्या जिवितांत समस्या पर्याय करचे व्यक्ती जावन बदलल्यात. It is so important for us to know that our responsibility is to discern our assignment for others. त्या देखून ही आमची जबाबदारी जावन आसा. देवाचो उद्देश कितें म्हणलें आमच्या जिवितांत समजून काडूंचे. Jesus is the solution or a answer to all our problems. जेजू जावन आसा आमच्या हर एका समस्याक पर्याय. But when Jesus went around sharing the truth, there were others who did not respond to him. Actually, they rebelled against him. They came to attack him and they did not receive the solution, even though Jesus was a solution to them. जायते कडेन जेजू सगळ्यांनी सत प्रगट करूंक जाले गेलो, पूण कितें जालें तांणी सत स्वीकार करूं ना. ताचे विरोध आयले, ताचे उपराटे येवंक आयले. Let's take an example. Let's take an example of the Pharisees, the high priest. उदाहरण करूया परिजवांचे या श्रेष्ठ याजकांचे. Jesus came to save the world. जेजू आयलो सगळो संसार बचाव करूंक. But those who are in authority saw Jesus as an enemy, even though he spoke the truth and revealed to them the journey to salvation. पूण कितें जालें, अधिकारान असले व्यक्ती तांणी ते सत स्वीकार करिनासतना तांणी सोडवण्याची बरी खबर स्वीकार करिनातल्या वेळी तांणी ताचे दुश्मन जावंक पावले. What happened to the sinners? What happened to the tax collectors? What happened to the apostles?
They पातकी saw Jesus as a solution and quickly responded to his teaching, agreed with him, and followed him, and that saved their soul. पूर्ण पळया पातकी मनीस सुंकागार तांच्या जिवितांत शिसांच्या जिवितांत कितें जालें तांणी कितें केलें तांणी घडयेनी ताका प्रतिक्रिया दाखयली आनी पश्चाताप पावले आनी तांच्या जिवितांत बरेपण पळयलें. So those who responded to Jesus, they were quickly born again. जो जो कोण जेजूक प्रतिक्रिया दाखयली तो व्यक्ती परत नव्यान जल्मालो. But you will say, does this happen in our real life? हे आमच्या दिसपट्या जिवितांत जाता गी. Let me give you an example. Pharaoh was an Egyptian, he was a king, he was an unbeliever. आम्ही एक उदाहरण कान घ्या. फारो एक इजिप्शियन जावन असलो तो आनी ताका देवाचेर पातयेनी नातली. He had his own gods. ताका म्हळ्यार ताचेत म्हळ्यार देव असले. But even though he was an unbeliever, when Joseph interpreted the dream, he chose to discern it and believe in that interpretation of the dream. जाल्यारी तो ताका पातयेनी नातले जाल्यारी जुजेन कितें सांगले देवाच्या कृपेन ते ताणे सत मानले बातयले. And because he believed, Joseph now became a solution not only to Pharaoh and his household, but also to the whole Egypt and to the world around and everyone in it. फरावेन ते सत मानल्या वरवीं तो फरावाच्या घराण्याक मात्र न्ही इजिप्ताक आनी थंय असल्या समेस्तांक तो एक पर्याय जालो. Look at the life of the woman with the issue of blood. पळया आमी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये विशयांत. There the Bible says she had heard about Jesus. पवित्र पुस्तक सांगता तिने जिजू विशयांत ऐकले. Thank God for the person who came and spoke to her about Jesus. अर्गा देवाक कित्याक ताणे येवन जिजू विशयांत तिचे लागीं सांगले. That changed the direction of her life. ते ताचे तिचे जिवितांत बदलावन येवंक कारण जाले. The 12-year sickness was completely nullified, destroyed, uprooted from the root, and she was completely healed. 12 वर्सां जावन कितें आसली तिची पिडा रक्तस्रावाची संपूर्ण मुळांत उमटून नास जाली. Look at Bartimaeus sitting and crying and saying, Jesus, son of David, have mercy on me. पळया बार्तिमेव तो कुरडो भिकारी खाले म्हणटालो नजरेत जिजू म्हजेर काकुळट कर. And when he said those words, Jesus could not take a step forward. He called him and healed him completely. जेजून तो ते केदाळा ताणे उतार सांगले जेजूक थंय जावन मुखार वचोंक जावना आनी ताणी काकोळटीची दिसपाटी गेली आनी तो संपूर्ण बरो जालो. So looking at all these things, incidents, just a few of them, we now understand that people are solution to somebody else's problem. हे सकड थोड्यो आमी संगत्यो पळयतना आमकां कळीत जाता की हर एक व्यक्ती हर एकच्या समस्याक एक पर्याय जावन आसा म्हूण. And our journey now is to search or discover to whom have we been assigned to. म्हजें आतां काम जावन आसा की देवान म्हाका कोणा पासत विंचून काडला म्हणलें खंयच्या कार्या खातीर म्हूण. And when you discover what God has assigned you for, you will experience tremendous peace, tremendous joy, life in abundance, and above all, a complete provision for your life. केदाळा हांव हे देवाच्या कृपेन सोदून काडटा तेदाळा म्हज्या जिवितान खरो संतोष आनंद आनी बरो नमतांचें जिवीत हांव अनुभव करता. Never in my life I had ever believed or imagined that I would be teaching the word of God. Never, ever, never, ever. म्हज्या जिवितांत हांवें अशें चिंतूंकूच ना हांव देवाचे उतार हेरांक शिकयतलो म्हूण. But when I was going through a problem, I was brought to church and I was introduced to the word of God. पूण म्हाका समस्यान पडटना म्हाका इगर्जेक आपोवन हाडलो ताच्या मरिफात म्हाका देवाची उतराची वळख मेळ्ळी. It was the preaching of the word and the anointing of the Holy Spirit that set me free from all demonic spirits and from all my problems in life. त्या देवाच्या उतराची शिकवणे वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका वरवीं म्हाका सर म्हज्या बंदडेतान वायट सत्तेदावन म्हाका सुटका मेळ्ळी. When I tasted this truth and I began to apply it in my life,
I did the same to be a solution to somebody else, preaching the gospel and the anointing of the Holy Spirit, ministering to those people. I saw with my eyes their problems getting solved. केदळा म्हाका हेची रूच मेळ्ळी म्हज्या जिवितांत ते ऐकून हांवें खऱ्या रुपा गेले त्याच प्रमाणे हेरांनी करता तशें हांवें सुरू केलें म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केले हांवूय हेरांच्या जिवितांत असल्या समस्याक हांव एक पर्याय जावंक पावलो. Praise God. प्रेज गॉड. And that helped me to use this anointing, use this knowledge or wisdom or the seed of the word of God day and night. And I've discovered the call on my life. हेचे वरवीं हांवें सोदून काडले देवाचो उद्देश म्हाका कितें म्हणून देवाच्या उतराच्या बिया वरवीं म्हाका कळीत जालें म्हजो उद्देश कितें म्हणून. If you ask me what do I do every day, I do the same thing over and over again, becoming a solution to somebody who has got problems, using the word of God, using the anointing of the Holy Spirit to solve their problems. तुम्ही म्हजे लागीं विचारता तूं काले करताय म्हळ्यार हांव हेच सांगता हर एकच्या समस्याक हांव पर्याय दिता देवाच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान. So I am searching for opportunities to be a blessing to somebody else. त्या देखून हांव सोदून आसा हेरांच्या जिवितांत एक आशीर्वाद जावंक. And when the word of God is preached, the word of God heals, the word of God delivers, the word of God strengthens, the word of God brings blessings and deliverance in people's lives. केदळा आमी देवाचे उतार प्रगट करता तातूंत शांती मेळटा सुटका मेळटा भलायकी मेळटा आनी बरेपण जाता हर एक देवाच्या उतरा मरिफात. So every day the question is, by the time I go to sleep, have I been a solution to somebody with a problem? हर एक पटी न्हिदोंक येताना एक सवाल येता दुसऱ्यांच्या जिवितांत तूं एक पर्याय जालाय गी म्हूण. What do you think about yourself, Peter? हय थोड्या पटी जायना थोड्या संदर्भांनी जाता थोड्या टायमार वेस्ट करता हांव. Time is your asset. कित्याक वेळ जावन आसा एक वर्ते देणे एसेस Then an asset. एसेट म्हळ्यार आस्त Your आस्त wealth. Ask. वेल्थ If you use your time, if you Kendala- use spending your time to solve other people's problem, in no time, all provision and everything will be taken care of by this time. केदळा आमी वेळ म्हणलो आस्त सारक्या रितीन देवाच्या राजाक उपयोग करता तेन्ना आमच्या जिवितांत हर एक आमकां कितें गरज आसा ताची जतन देव घेता. Let's go and see that in Proverbs chapter 3, verse 27. आमी हे पळया Proverbs chapter 3, verse 27. तिसऱ्या अध्यायांत 27 ओळ. पहिल्या विशीं मनोभाव उपकार करूंक तुका थांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासतना रावा नाका. Withhold not good from them to whom it is due. वय कोणाक उपकार जाय तांकां गरज असल्या वेळार तांकां उपकार करिनासतना रावा नाका. When it is in the power of your hand to do good. हर एक ही सकत आमच्या हातार दिल्या आसा. So God wants us to do good every day in somebody's life or the other. देव आशेता हर एका दिसा हर एकल्याच्या जिवितांत आमी बरेपण करीजे म्हूण. So God has put all good things in our life. कित्याक देवान हर एक बऱ्यो संगत्यो आमच्या जिवितांत घाल्यात. He has given us the power, He has given us the anointing, He has given us the resources. ताणे आमकां सकत दिला अभिषेक जाला आनी ताका जाय जाल्ल्यो हर एक संगत्यो वस्तू दिल्यात. Having all these resources in us, we are a gift to someone else. हर एक हे आसल्या वरवीं आमी हेर एकल्याक एक देणे जावंक पावता We are a reward to somebody else. आनी हेर एकल्याक आमी एक इनाम जावंक पावता. There's an assignment that we have to finish the job before we leave this earth. देवाचो एक उद्देश आमी हो संसार सोडण्याच्या पयले करूंक आमकां साध्य जाता. Praise God.
प्रेज गॉड. So when I came here, I'll give you an example. I came here because of my medical issues. हांव ह्या जाग्यार आयलो कित्याक वैद्यकीय कारणा लागून हांव तुमकां I उदाहरण should have दिता. been in Mangalore हांवें ह्या वेळार कोडयाळ आसाचे आसले preaching the word of God. देवाचे उतार प्रगट करून, But for some medical reason, I'm here now in Ranchi. पूण थोड्या वैद्यकीय कारणाक लागून हांव आतां रांचीर आसा. I can be sleeping and taking rest. हांव इल्लें न्हिदोवन इल्लें हांव विराम घेवन आसा. No, I विश्व can do घेवन that. I can do हांव that. म्हाका करी येत आसलें इल्लें न्हिदोवन विशय घेवीत आसलो. But I'm looking out for opportunities. How can my life be a blessing to somebody else? पूण हांव सोदून आसा अवकाश कशे म्हाका हेरांच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जावंक अवकाश मेळटा म्हूण. And as I came here, I found out that there is a place over here. हांवें सोदून काडलो पळयतना म्हाका एक हांगा जागो मेळ्ळो. The place is vacant. तो खाली आसलो जागो. That is a gift from God. ते देवाचे एक देणे जावन आसलें. God has given me a gift to plant the seeds in this place. कित्याक ह्या जाग्यार देवाची बियो घालूंक देवान म्हाका एक अवकाश दिलो. Quickly, we began to think, how can we collaborate your place, my gift, somebody else's gift, bringing them together to solve the community problem. कशें हांवें घडयेन हांवें चिंतलें एक ह्यो जागो कशें हांवें बदलावन करियेत हेरांच्या जिवितांत बियो घाल हेरांक एक हांव पर्याय जावच्या विशयांत. So the moment you come with that attitude to solve other people's problem, everything is taken care of. केदळा तू त्या तुझ्या मनाभावान तू येताय तेन्ना मात तुझ्या जिवितांत एक तुजी जतन देव घेता. So in the kingdom of God, you are not a selfish person, but you are a person who is killing his self moment by moment to give life to somebody else. देवाच्या राजांत तू एक स्वार्थी मनीस जावन आसा न्हय. केदळा तू देवाच्या राजांत आसताय तू निस्वार्थी मनसो व्यक्ती जाताय आनी हेरांक वावर कसो तू व्यक्ती जाताय हेरां पसोत देवाच्या राजा पसोत. So remember, my friend, the assignment that you choose is not your decision. कित्याक देवान दिल्ले ते असाइनमेंट यूज करचे म्हजे निर्धार न्ही. But it is an assignment that you discover. ते हांवें ती सोदना करूंक आसा. सोदना करीचे म्हणजे काम चिंतून. I was the last person to ever take a book in my hand. हांव निमाण व्यक्ती जावन आसा म्हज्या बुक सॉरी I am the last person to hold a book in my hand. हांव एक निमाण व्यक्ती जावन आसा तो बूक हातार धरलेलो. I'm a person who loves to work on machines. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतलें मन आसलें म्हाका मिशिनां सांगाता काम कसो व्यक्ती जावन आसलो. I'm a person who loves to do business. म्हाका मन आसलें बिझनेस वेपार करूंक धंदो. But never in my life had I ever imagined that I would be closing my business, closing my machine work, and taking a book and going across the world, carrying the book and sharing the gospel of Christ. म्हज्या जिवितांत हांवें केदारनाय कल्पन योचन हांवें करूं नाटलें म्हजी कंपनी बंद करून देवाचे उतार सोबो पवित्र पुस्तक काणून हेरांक शिकोवन दिता म्हूण हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें तें योजन करूं नाटलें कल्पन. So remember, you don't choose an assignment, you discover an assignment. त्या देखून आमी उडास दर्या असाइनमेंट आमी विसरून करचे न्ही आमी ते सोदून करचे जावन आसा. Praise God. Praise And that God. is in 1 Corinthians 2:9. ते म्हणटा पहिले कोरिंथियन 1 Corinthians 2:9. Just put it on the screen, Baba. 1 Corinthians 2:9. पवित्र पुस्तकी अशे बरोवन आसा. दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना. कितें सक्कड देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. So the key is those who love him. तातूंत कितें गरजेचें म्हळ्यार जो कोण ताचो मोग करता. So when you love God, केदाळात आमी देवाचो मोग करता God has already prepared things for you.
अरे देवान दळस अरी एक तयार करणं दौरल्यात जायत्यो संगती तुमच्या बसवतो He has already got an assignment, a purpose, a plan for you. अरी एक तसो उद्देश आणि एक योजन असा तुमच्या बसवतो You have not seen it. You have not seen it. You have not touched it. You don't know it, but it has already been prepared for you. पण तुम्ही पळोवंक ना आयकोंक ना आपटोंक ना जाल्यार देवान अरी एक तुमच्या बसो ते तयार करून दवरला So God has prepared events. He has देव prepared situations देव अरी एक संदर्भ या सिच्युएशन हाडटा by which He can direct your path in that direction. तो आमकां आपोवन व्हरता कितें ताणें आमकां तयार करून दवरला त्या दिशेन त्या वाटेन But the key is, are you in love with Him? तसो मुख्य ध्येय उद्देश जावन आसा आमी देवाचो मोग करता या ताच्या Are we सांगाता in love with Him, or are we having love to the world? आमी तसो मोग करता या संसाराचो मोग करता म्हणले सवाल Praise God. प्रेज गॉड So I want to tell you, when I began to do this in early days, I saw with my eyes the Holy Spirit doing amazing things in people's life. हांवें पळयलें म्हज्या त्या पयल्याच्या दिसांनी ह्या रितीन हांव चलतना पवित्र आत्मो जायते अद्भुत कार्य हांवें हेरांच्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवितांत हांवें पळयले The events were supernatural, the miracles were supernatural, the power of God was supernatural, the supply of resources was supernatural, everything was supernatural, and all this began to flow from the Holy Spirit. हरी एक काम हरी एक अद्भुत हरी एक सोर्स मूळ हरी एक अलौकिक जावन असले पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन Did the same happen to you, Peter? Did you ever discover that you would be preaching the word and translating the word? I'm asking you. No before no regularly I'm going to every retreats there and I don't also imagine like that standing here and preaching like this Not But imagine. it happened, right? Yeah, praise God. वय So ते you झाले discovered your call, right? वय म्हणजे आपण कळीत झाले Praise God. Now, those who are there in the retreat, God is saying to each one of you, you are special, you are anointed, and I've created specific events in your life which are contributing to teach you, to train you for your future. And remember, you are a solution to somebody somewhere in this world. हांगा रेती राहिला एकल्यांक देव सांगता तुम्ही एकदम स्पेशल आसात युनिक जावन आसात देवाचे योजन तुमचे मध्ये एकल्यातही आसा ते तुम्ही सोदून काढूंक आसा तितलेच नाही तुम्ही तुमच्या जी एकलो हांगा असलो एकल्याच्या जिविताच्या समस्याक तुम्ही असलो एकलो एक परिहार जावन आसा तुम्ही Put that 1 Corinthians 2:9 we finished 10:10. 10 पूण 2:10 yes Yeah, 2:10, yeah. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप केल्यात कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूढ संगतीची लेगून सोदना करता But God has revealed them पूण देवान unto आमकां us उगडाप केला by His Spirit. ताच्या आत्म्या मार्फत For the Spirit searches all things. आत्मो हर एक वस्तूची सोदना करता Yes, the deep things of God. तितलेच नाही देवाच्या गूढ संगतीचे लोकून सोदना करता So the only way to find our assignment is through the Holy Spirit. हरी एकच वाट जावन आसा आमच्या जिवितांत देवाचो उद्देश कितें म्हूण समजूंक पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर मात्र And God has recreated us, given us His Spirit. We are a new creation. He has put His Spirit in us to help us discern and find this truth. देवान आमकां नव्यान रचला ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान कित्याक हे आमकां सोदना करूंक हेच्या विशयान And look at the verse 16. Go ahead and look at the verse 16.
2:16. पवित्र पुस्तक असं म्हणता कोणाच्यान सरस्पराचे मौन समजो येत कोण तो ताका बूद सांगतलो पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मौन लभला. So who has the mind of Christ? Who has known the mind of the Lord? कोणाक देवाचे मौन कळीत आसा That we may instruct him. कोण ताका इन्स्ट्रक्शन या मार्ग सूचन दिवंक But praise be शकता. to God, we have the mind of Christ. आम्ही देवाक अर्गां दिजे कित्याक आमकां क्रिस्ताचे मौन लभला. And because we have the mind of Christ, our gifts, our skills, the wisdom, the knowledge, the strength, everything is given to us by the Holy Spirit. कित्याक आमकां क्रिस्ताचे मौन असल्या वरवीं देवाच्या शक्तीन जाणवायसो हर एक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां ते मेळ्ळ्या जावन आसात. Praise God. प्रेज गॉड. So you see, everything in our life, we can never boast that it is us, but it is God who has given it to us as a gift from the Holy Spirit. त्या देखून आमच्या जिवितांत हर एक विशयांत मजेस म्हणल्या विशयांत आम्ही गर्व या घमंड उलोवंक जायना. हर एक ते पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां मेळिल्ले जावन आसा. Anybody having any question regarding what we learned just now? कितें आमी शिकल्या अशा विशयांत कांय तुमकां सवाल आसात? असाइनमेंट सोदून आसात. चिंतून No, none of the events that have happened in our life is by a mistake. God has tuned it that all these experiences that you are having will never go waste if only you make a decision to be a blessing to somebody else. The problem is we all the time want to think, how can somebody come and help me? The real Christian life is, with the new heart that God has given me, how can I be a blessing to somebody else? How can I help somebody and solve their problem? If that becomes your attitude, you will surely discover your assignment. ब्रदर. Yeah, whatever you understood, you can share, brother. It just came out. प्रेज गॉड. आता आम्ही काल चिंताव आमच्या जिवितांत आम्ही सोदून काडटाव आमकां कोणे कुमो करीजे म्हणून. पूण देवाच्या राजांत अशें न्ही की म्हाका कोणे हेल्प करचे. हांवें ते निर्धार घेवंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे. हांवें कशें हेरांच्या जिवितांत एक पर्याय जावच्या विशयांत. प्रेज गॉड. So you see, we are not duplicates. That's why each one is unique, each one is special, each one has got different skills, different gifts, different charism, different style. Everything is different. But praise God, it all comes from the same Spirit. कित्याक त्या देखून आमी कोणी हांगा डुप्लिकेट ना एकामेका सेम आसची. हर एक आमी विचित्र युनिक जावन आसा देवा तावन. कित्याक देवाचे ते योजन जावन आसा. हर एक ते योजना प्रमाणे जावनचे जावन आसा. कित्याक हर एक देवा तावन येवचे जावन आसा. What are they saying? Do they believe what we are speaking? तुम्ही किती हांगा सांगला आता तुम्ही पत्य येतात सत मानतात. Because see, coming for the retreat and going back to just solve your problem will never help you to grow. What helps you to grow is listening to the word, taking the experience of what you are going through, and then making it a point to share this experience to somebody and solve somebody's problem. When you start doing that, now you surely start growing in the kingdom of God. तुम्ही हांगा येवन रितीरीक येवन ऐकून गेल्यार कांय बदलावन कांय जायना. केदाळा तुम्ही ऐकायला तुमच्या जिवितांत कार्य रुपा घालतात. हेरांक वचून ताच्या मरिफात तांचे समस्या पर्याय करतात. तेन्ना मात तुमच्या जिवितांत तुम्ही एक ते बरेपण पळोवंक जाता. Praise God. Praise God. I'm waiting for some questions to come. There are no questions today. सवाल आसा. Because when the question comes, I get excited, then I get more points to share. Yeah. सवाल विचारल्यार म्हाका जायते शिकोवंक मेळटा. प्रेज सांगा. कारण की आमचे कडे अशें कोणाक कांय दिवंक ना जाल्यार म्हाका मस्त खुशी आहा की
हांगा आपोवन हाडचें. जायतीं जाणां म्हणटात तुजें तोंड बदलावन पळोवंक मेळटा, म्हाका हांगा येवंक खुशी उरता. मात्र घराचे प्रॉब्लम आल्या वरवीं येवंक जायना. मागीर पोर हांवें एका मांयक विचारलें, तिका मस्तू पिडेंत आसा ती. तिका इल्लें हेल्प करी, आमची गाडी आसा, म्हजो पूत आपोवन हाडटा, तूं येता जाल्यार ये म्हणून हांवें फोन केले तिका. ती म्हणटा मांयक तकली घुंवता आनी तिका ते उबें रावंक आनी जावचें ना, देखून ती मातसो वीक जाल्या. येवंक खुशी आसा, धाडूंक खुशी आसा. हांवें म्हणलें हे पुटी न्ही नॅक्स्ट रेटीर तुका खंडीत व्हरता म्हणून. देखून मस्तू आनी एक फॅमिली आसा तांकां येवंक आसा, पण तांणी हांवें पयलें सांगूं ना. देखून ती एक्सक्यूज दिवन आसा ती म्हाका वाट कळना. देखून हांवें म्हणलें नॅक्स्ट टायम तुका व्हरता म्हूण. मात्र ते कशें तांकां हें करचें, कशें आपोवन हाडचें म्हणून म्हाका कळना, समजना. Very good question. Very good question. प्रेज गॉड. बरे बरे सवाल. When I started going for the retreat, हांवें रेतीरेक वचूंक सुरू केलें तेन्ना I used to take one person on my bike, हांव काले करतलो म्हज्या बायकार एकल्या व्यक्तीक व्हरतलो. so I used to travel 45 kilometers one way. एक वाटेन एक फावटी वचूंक 45 किलोमीटर हांवें पैन करीचे आसले. I am not talking about Bangalore. I am talking about Bombay. With the traffic, it takes a long time. हांवें कोडयाळा विशयांनी हांव बॉम्बे विशयांत उलोवन आसा की थंय मस्त ट्रॅफिक आसता. So it takes a long time. तर त्या देखून मस्त वेळ लागता. So I would take people there. Then I prayed to God and I said, God, instead of taking one person, why don't you give me a small vehicle so that I can take more people? And then, before I could get my vehicle, I would borrow a vehicle from somebody and put them in the vehicle and take them to this place to listen to the word of God. हांव केदाळा थंय एका व्यक्तीक वापरून व्हरतलो तेन्ना हांव देवा लागीं मागतलो म्हाका मोदले एक बरें व्हेकल आसल्यार हांवें जायत्या जाणांक हांगा आपोवन हाडयत आसले. पूण ताका म्हाका गाडी मेळ्ळी. गाडी मेळच्या पयलीं हांव कालें करतलो दुसऱ्यांची गाडी काणून हेरांक थंय मागण्या जमत एक आपोवन हाडटलो. So one day I borrowed two vehicles and I had about 14-15 people in that two vehicles. हांवें कालें केलें एक दीस 2 गाडयो खाण गेलो तातूंत लगभग 14 जावन 15 जाण आसले. And when I parked it, I was so happy that I brought 15 people. हांवें केदाळा ती गाडी रावन आयलो तेन्ना म्हाका बारी खुशी जाली हांवें 15 जाणांक हांगा आपोवन हाडला म्हणून. So there was a person at the reception, he was watching, and I sat in front of him with my shoulders broad because I had brought 15 people. I was very, very happy that I brought 15 people, my shoulder very big. म्हाका बारी खुशी जाली ते रिसर्च बसून आसलो म्हजे शोल्डर पर रुंद करून बारी खुशी जाली कित्याक हांवें 15 जाणांक आपोवन हाडला म्हणून. And the person looked at me and he said, I feel pity for you. तो व्यक्ती पळोवन म्हाका तो म्हणजे म्हाका म्हणालो म्हाका तुका पळयतना बिरमो दिसता म्हणालो. I looked at him very, very astonished. हांवें एक काले आश्चर्य जावन हांवें ताका पळयलें. I thought this man is jealous of me. हांवें चिंतलें वो एका म्हजे वयर मोसोर आसा कोणा म्हणून मोसोर जाता कोणा म्हणून. What would you think, Peter? त्या वेळार स्टार्टिंग स्टेजीर आमकां कळना न्ही उतार दिवंक त्या वेळार आपोवन हाडिचेच पडटाशें. Correct. So he told me, how long are you going to bring people over here? तो म्हणालो कितले दीस पर्यंत तूं लोकांक हांगा आपोवन हाडटाय. Take my advice, learn what is over here, practice it in your life, and you go and teach them there. तो म्हणालो म्हाका एक एडवायस दिवन ताच्या की एक काम कर हांगा काले शिकताय ते खाण घे तुज्या जिवितांत कार्यरूपाक घाल आनी थंय वचून हेरांक तूं शिकय. It was a shock to me what he told me. ते सांगले आयकताना म्हाका शॉक मारल्या बरी जालो. And I made up my decision that I will learn. हांवें त्या वेळार निर्धार घेतलो हांव शिकता म्हूण. Because in those days I was like a volunteer, bringing people there and taking them, but not paying attention to what the priest is talking about. हांव त्या वेळार व्हॉलंटियर बरी काम करतलो लोकांक हाडटलो व्हरतलो आनी ते हेजा काल सांगता ताचेर म्हजे गमान नासले. So that changed my attitude and I began to learn.
And now I started sharing to the people what I'd learned. And I saw the same kind of miracles happening everywhere I went. ताच्या उपरांत म्हजो मनोभाव हांवें बदलिलो आनी हांवें खाले केले देवाचे उतार शिकूंक केले आनी हांवें पळयले तांच्या जिवितांत ती थंय जावची अद्भुतां हांगाय जावंक सुरू जाली. And that's how I discovered my assignment. त्या रितीन हांवें देवाचे उद्देश म्हज्या जिवितांत कितें म्हणून हांवें सोदून काडलो. My sister, I am not discouraging you, but I'm trying to tell you, you can do the same. You listen to the teaching, even if that lady is not able to come here. Okay, you can teach her the word, you can give her the basics, you can pray with her. You can also send her the link of the YouTube. Even if she's not able to come, she can still listen on the YouTube and still receive the grace of God, the mercy of God, the anointing of God, and still change her life. तुका हांव निरासू करिना, ताच्या बदलाक तूं खाले कर म्हळ्यार हांगा खाले शिकलाय, तुज्या जिवितांत पयले तूं कार्यरपाक घाल, ताच्या बदलाक कितें शिकलाय तिचे सांगाता शेअर कर, युट्यूबाचे लिंक आसा तिका धाड, ताच्या मुखांत ह्या रितीन तूं काम कर म्हणटा ब्रदर. Remember, the Holy Spirit is living inside of us. He is the comforter, He is a partner, He is always with us. He will never leave us nor forsake us. कित्याक उडास दर पवित्र आत्मा तुज्या सांगाता आसा, तो आमकां बुजयता, वाट दाखयता, शिकयता, तो केन्नाच आमकां सोडून वचना. And as you begin to minister to others, the Holy Spirit will confirm the word that you're preaching with accompanying signs and wonders. केदाळा तू देवाचे उतार हेरांक शिकयताय, तेदाळा पवित्र आत्मा हरी एक उतार नीज म्हणून अद्भुत कुणानी तीर करता. God has chosen you, God has sent you for this generation. ती कित्याक देवान तुका आपण दिला, विसरून काडला सगळ्या संवसारा पासून. Just as He said to Jeremiah, you will go where I send you. In the same way, God is saying, I am anointed you, I've given you the experience, I've given you the victory, I've given you all that you need. Now, all I need you to do is go out and reach out to the others. कशे जेरमायाक देवान सांगले, हांव सांगता त्या जाग्याक वचो, त्याच रितीन देव तुज्या सांगाता आसा, हांवें तुका अभिषेक केला, हरी एक हांवें दिला, तू हांव कितें सांगता ते कर, तुज्या जिवितांत ती बरी अद्भुतां तू पळयताय म्हणून. God is saying, I'm the one who is commanding you to speak, and you shall speak. हांव उलोवंतो जावन आसा, तू हांव उलयता तुज्या मुखांतर म्हणून तो तुका सांगता. What does she think? कालेटीन What is she saying? शी इज नाउ डुईंग लायक दिस. सांग माईक. त्यांच्या व्हॉट्सअपार लिंक धाडून आसा, कोणा कुशिया ती पळयतात, कोणा कुशिया ना पळयता. मागीर म्हजी फ्रेंड एक प्रॉब्लम आणताली, ती म्हाका केदाले फोन कर म्हणजे शालिनी मुझे पसत माग, हांव हुशार ना, मुझे पसत माग. हांवें म्हळ्यार आमकांय पावर अथॉरिटी दिला, हांवें कशें मुझे तोंड बदलावा नायला. तिने हांवें मुझे जाल्ली स्टोरी पुरा तिका सांगली. मात तिने म्हळें हांव येवंक तयार आसा. कितें जाल्यार तिने लिंक पळोवंक स्टार्ट केलें न्ही, तेन्ना ती म्हाका क्वेश्चन घालूंक, ते आराधनांनी आसा गी, ते हे साक्रामेंट आसा गी, ते हात वयर करून हालेलुया आनी प्रेज गॉड वर्शीप, प्रेज एंड वर्शीप करता. म्हाका मस्त खुशी जाता. ते हांवें लिंकान पळयलें, तशें पुरा कांय ना. तिका येवंक मस्त आशा, मात ती म्हाका ते क्वेश्चन घालता. हांवें म्हणलें तूं एक पुटी सताची तुका कळीत जाल्यार तुका आराधने तुका आनीक एक रास तुका कळीत जाता म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. This is another issue that people will keep asking questions and not get to the truth. The question is, how many aradhana did Jesus had when he went around? Peter was with a guitar, and I think James was on the drums. And Matthew and Philip were on the mic singing songs. एक लोकांची अनेक समस्या जावन आसा, तांकां सत नाका, थंय कितें जाता आराधना त्या विशयान तांचो गमन आसा. जेजूच्या मिनिस्ट्रीन पळया, ताचे सांगाता कोण म्युझिशियन कोणी असले की गिटार ड्रम वाजयताले. And how much did Jesus go around singing? He was only preaching the whole day and night, and that's why he gave us a command: go and preach. He did not say go and sing. ताच्या He did not say go and pray. ताच्या मिनिस्ट्रीन तुम्ही पळयला We always want to say pray for me, keep me in prayer. But what about the preaching?
जेजूच्या मिनिस्ट्रीन काही म्हणी तुम्ही पळयला की कितल्या पटी तो गायला सिंग केला पूण आमचे कशें आसा आसा आम्ही खाली मागा मागा म्हणटा पूण जेजूच्या मिनिस्टर गरजेचे जावन आसलो तो सगळ्यांनी वचून सुवार्ता बरी कबार प्रगट करतलो शिकोवन दितलो आणि ताच्या मुखांतर बरी कामां पवित्रात्मा थीर करतलो. What is she saying now? आता कितें म्हणटाय ऍक्च्युली म्हाका हायपर थायरॉयड आनी आसलें आनी बीपी पुरा हें कितें जालां म्हाका शिकोवन मेळ्ळें पळय टिचींग मेळ्ळें पळोवन आनी आसतना म्हणजे तो एक एक पिडा पयस जावन गेली तर हें एक्सपिरियन्स तिका हांवें सांगलें हें तुका पळोवंक जाल्यार तुका तें हें जें तुका कळटलें कालें म्हणून कित्याक हांव तें पळोवन आसा पर म्हजे बदलावान तुका सांगता म्हजे एक्सपिरियन्स तुका सांगता तुका खुशी आ तूं ये मात हांव तिका धाडून नासता ती पळयता ना पळयता तिची खुशी पर तिका परती रेडी जाली मागीर तिने आडी भाजी केली म्हाका बेंगलोर वचूंक नेक्स्ट रेट्रीटाक हांव येता म्हणून. You start roaring for that against that spirit of unbelief that is blocking her. तुवें कालें करूंक आसा तिका अविश्वास असो आत्मो आसा देवाचे उतार सत स्वीकार करूंक ताच्या विशय पासून तुवें गरजणे घालीची. ओके. See, there are people, a big crowd coming, but they don't know the truth. They might be singing, clapping hands, but when the trial comes, they're the first one to sit and cry and get into depression. But people who are living on the word of God, standing on the truth, you won't find them depressed. You will find them fighting the battles and taking the territory by force. पळया तुम्ही जायतो लोक येता ते लोक गायता पुरा करता पूण तांच्या जिवितांत कांय बरेपण पळोवंक मेळना केदाळ आमी बरेपण पळोवंक मेळटा पण केदां when the trial comes they are the first one to get breakdown. केदाळा बरेपण आयल्यार केदाळा तांच्या जिवितांत समस्या येतात ते परत तांणी पडटात जो कोण ताचे जिवीत देवाच्या उतरांत बांदला ताच्या जिवितांत समस्या येतात पूण तो समस्या येताना तो कंगाल जायना त्या समस्या वयर तो जैतेवन जाता. Just open to John 8:30, Prabha. I'll give her the solution. You can give this lady this question. John 8:20, 30. John 8:30. Baba, Jude, please put it on the screen. 8:30. Yeah. तो अशे उलयलो देखून साबार जण ताका सत मानूंक लागले. Then आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें म्हज्या उतराक तुम्ही खाल जावन सलशात जाल्यार if you continue in my singing, ते बरे लागी म्हज्या तुम्ही कंटिन्यू संगीतान असल्या वेळार you are my disciples indeed. तुम्ही म्हणजे शिष्य जातात म्हणून. If you continue singing, केदारा तुम्ही कंटिन्यू सिंगिंग करल्या वेळी तुम्ही ताचे शिष्य जातात की. if you continue going to church, तुम्ही you are my निरंतर disciples. इगर्जे गेल्ल्या वरवी तुम्ही म्हणजे शिष्य जातात की. If you continue in your prayers, तुम्ही निरंतर मागणे केल्यार you are my disciples. तुम्ही म्हणजे शिष्य जातात. What is he saying? किती बरयला ते आपणाक सत म्हणटले जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतराक तुम्ही खाल जावन सलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे शिष्य जातल्यात. So a person who is only singing and praying but has got absolutely zero knowledge of the word, can that person ever become a disciple? जो व्यक्ती गायता आणि मागता ताका देवाच्या उतराची कितेंच समजोनी ना तर तो जेजूचो शिष्य जावंक योग्य आसा ताका योग्यता. Because the truth can be known only when the word abides in you. केदाळा आमकां सत कळी जाता म्हणल्यार केदाळा उतार म्हजे ते एक जावन रावता उतरात तेन्ना मात म्हाका सत कळी जाता. And the truth shall make you free. तेन्ना ते सत तुका सुटका दिता. So what do you say now? आता कितें म्हणटाय तिका जवाब. You want only singing?
तुका काही काले संगीत करूंक मजा जाय? Do one thing. I have a two set of people. One is only singing, and the other people are learning the word of God and understanding how to practice it and apply it in their life. Let's see who is going to grow. पळया एक पंगड करया, एक खाली संगीतांत वेळ करसूनसो आणि एक पंगड देवाचे उतार ऐकून शिकवणूक तांच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालचे. कोणातय वडावळ जाता पळया. Jesus went about preaching sometime for three days non-stop. जेजू अशें येतालो की एकेका कडेन 3 दीस निरंतर तो शिकयतालो, शिकोवन दिवंत आसतालो. Why did Jesus keep on teaching? He could have healed everybody by praying over people. तो कित्याक शिकोवन दितालो? ताका वचोन गुण करियत हर एकल्यांक एक घडयेन. जाल्यार तो काले करतालो? निरंतर शिकोवन दितालो. It is the word that abides in you that makes you the disciple. ते कितें उतार तुजे ते एक जावन लावला, तू कुत्रा ते एक जावन जावल्या वरवीं तू तसो शिस जावंक जाता. Now let me show you what this word will do when it is planted in your heart. Go to Jeremiah 1:10. पळया ते उतार म्हज्या काळजांत हांवें ओंपल्या वरवीं कितें जाता पळया. Go to Jeremiah 1:10. Jeremiah 1:10. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. ओके. उमटोवंक आनी मोडोवंक, नाश करूंक आनी विबाडोवंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक, सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. So when we have the word of God in our heart, God set us out over nations, over communities, over people, over everywhere we go. And over the kingdom of darkness, God gives us the power and authority through his word. So with that authority, we are able to root out all the lies of the devil, all the lust of the flesh. We are able to pull it out. We are able to destroy it. We are able to cast it out. We are able to throw it out. And at the same time, with the word of God, we are able to build up a new stronghold, new life, new planting, new harvest. And all this through the word of God. केदळा आमी ये देवाच्या उतार म्हणले बी आमच्या काळजांत रोयल्या वेळार हर एक वायट संगती उमटोवन मोडोवंक, नाश करूंक, विबाडोवंक, तितलेच न्ही त्याच्या उतऱ्या वरवीं नव्यान बांदून हाडूंक, रोवंक आनी सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आमकां अधिकार चलोवंक, तितलेच न्ही सैतानाच्या सर वायट कामाचा नाश करूंक आमच्या भितर ते उतार असल्या वरवीं ती अधिकार आमकां ती पदवी आमकां मेळटा. But somebody will say that was God's plan for Jeremiah. सो तुम्ही थोडी सांगूंक पुरो हे जेरमाया विशयांत देवाचे योजन जावन असले म्हणून. No. God has a plan for every one of his creation. पूण तशें न्ही, हे हर एक योजन देवान कोणा रचला, हर एकल्या मनशा विशयांत जावन आसा देवाचे योजन. God has a plan for every one of us in our life. कित्याक देवा थंय हर एकल्या ताच्या आमच्या विशयांत ताच्या मनांत हर एकल्या थंय योजना आसात. But for his plan to come to pass, the question is his word planted in my heart? ते योजन म्हज्या जिवितांत येजे तर ताचे उतार म्हज्या काळजांत हांवें लायला गे म्हणले. What is so special about the word planted in my heart? कितें उतार म्हज्या काळजांत रोंबला या रोयला म्हळ्यार कितें? Because that word is spirit and life, and when it is planted in my heart, that word gives me the power to obey. तो उतार जावन आसा आत्मा आनी जिवीत. केदाळा ते उतार म्हज्या काळजांत लायता तेन्ना म्हाका विधेयपण दाखोवंक जाता. In God's plan, all that he's looking for is our obedience. देवाच्या योजनांत तो पळयता आमचे विधेयपण. And if we see Isaiah 1:19 and 20, it speaks about what obedience can do. केदाळा आमी आयजाया 1:19 पळयता केदाळा विधेयपण कितें करूंक शकता म्हूण.
If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord has spoken it. पळया 19 म्हणटा हांव सांगता ते ऐकूंक तुम्ही तयार आसा जाल्यार या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुम्ही खावंक पावतल्यात पूण तुम्ही इन्कार करून उपराशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्राशितली कित्याक सरस्पराच्या तोंडान हे सांगला. So, am I willing with my own free choice to be submissive and obedient to the truth? हांव तयार आसा की म्हज्या स्वाकुशेन देवाच्या सताक विधेयपण दाखोवंक. Then God promises you, you shall eat the good of the land. तेन्ना मात्र देव तुमकां बसयता तूं तळा मात तुवें बरो वस्तू तुज्या गांवांत खावंक पावतले म्हूण तुज्या देशांत. Then Peter, do you need to go to Dubai to have the good of the land, or you can have the good of the land even in Mangalore? उतरा प्रमाणे गरज ना सत मानल्यार हांगा तर रावन बरे वस्तू खावी येत. Praise God. So God's plan for my life त्या देखून will देवाचे become fruitful, म्हज्या जिवितांत केदाळा कार्य घेता म्हणल्यार will become fruitful when I personally make केदाळा decisions केदाळा submit. फळादीक जाता म्हणल्यार केदाळा हांव वैयक्तीक रितीन देवाक हांव समर्पण दिता, to cooperate with God देवाक हांव सहकार दिता and walk in His ways. आणि ताच्या वाटे प्रमाणे हांव चलता. And that's what the Bible speaks about. When we walk in His ways, obedient to His word, all these blessings will come over us and overtake us. ते पवित्र पुस्तकात सांगता ताच्या वाटेन ताच्या उतरा प्रमाणे चलताना विधेयपणांत एक बेसावां आमचे ते येतात. So in God's plan, He gives you a guarantee of prosperity and of good things of the land. The question is, am I a person who is willing to have the good of the land but not willing to submit to God or obey the word? देवाचे उतरा प्रमाणे देवाची खुशी जावन आसा तुमकां बऱ्यांतले बरे दिवंक, पूण सवाल जावन आसा हांव खंयच्याक कोणाक विधेय जाता म्हणले सवाल. Praise God. And that is the question for every one of us, that God's plan for us is always for our good. But the question is, am I willing to submit to God and be a doer of the word? And being a doer of the word, very important, is not by our own strength, but by grace through faith. And that grace comes through the knowledge of God. देवाची योजना आमच्या भिशांत बरी आसा. तर सवाल ये की हांव देवाच्या कुशा प्रमाणे ताच्या उतराक विधेयी जावंक तयार आसा की ताची खुशी करूंक तयार आसा की तेही म्हज्या स्वप्रयत्न वरवीं न्ही ताच्या कृपे वरवीं. So if I'm not willing, let's say I'm not willing to obey and submit to God's word, is God punishing me, or is my disobedience automatically bringing death into my life? जर तर म्हज्या स्वाकुशेन हांव देवाचे उतार पाळोवंक तयार ना जाल्यार देव म्हाका शिक्षा दिता की या हांवें ते पाळी नाटल्या वरवीं म्हाका शिक्षा येता, Or is it the devil punishing me, जां तर attacking me? म्हाका शिक्षा दिता या सैतान म्हाका दसता. Because in the blame game, we will blame the devil, will blame God, will blame others, but never take responsibility. Whereas God is saying it is you who is responsible for the plan to come to pass. या दुसऱ्यांच्या विशयात येताना आम्ही देवाक सैतानाक एकामेका आम्ही दुसता पूर्ण ताची जबाबदारी आम्ही काणूंक आम्ही तयार आसना, आमकांच आम्ही दुसना. What do you think, brother? Yes, many times. Because when a person understands this truth, he realizes that God's plan for me is always for my good. God is also saying, I have brought before you a choice. You choose life or death, choose blessing or cursing. God has put it all before eyes. The question is, what do I choose?
And if I go into disobedience and I choose death, and then I pray to God, Lord, please turn it into life, He's saying, no, you're disqualified. देवानं आमच्या दोळ्यामकार एक दवरला मराणी दवरला जिवीत दवरला पूण विसवणू आमची जर तर हांव काल विंचता ताचे फळ म्हज्या जिवितांत येता. So he's asking us this morning, what do you desire to do? Do you desire to submit and do what I tell you to do? Or do you want to do what your flesh wants you to do? Because whatever you do is going to decide life or death. कितें म्हणल्यार देव कितें अशें येता म्हणल्यार सकाळी जावन आमी शिकून आसा देव कितें सांगता तें करूंक हांव खुशी उरता की या म्हजे रक्त मांसाचे ओडण्यो या म्हजे पांच इंद्रिया कितें सांगता तें करूंक हांव खुशी उरता ताचे वयर आसा म्हजे फलितांश. Which desire gives you more pleasure? खंयची आशा तुमकां चड खुशी दिता खुशालकाय दिता रक्त मांसाची की देवाच्या उतराची? The pleasure of the flesh is very good, but the end result is destruction. The pleasure of the word of God is a little difficult. It takes a little more hardship, but through the Spirit of God, it's very, very easy. But if you're doing it on your own strength, it is difficult. But the end result is amazing harvest of great future. आमच्या रक्त मांसाच्या वंदनपण जियेल्यार खंडीत जावंक आमकां तात्कालिक खुशालाय मेळटा पूण देवाच्या उतरां प्रमाणे येचे तितले सुलभ ना पूण पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन साध्य जाता. केदाळा त्या उतरांक विधेयी जाता इल्लो टायम लागल्यार ताचे जावन येवची फळां ती एक अलौकिक आणि ते एक अलौकिक आणि विचित्र जावन असतात. Any question, brother? कितें काही सवाल आसात? सवाल आसात की? Might be everybody is saying, when are we going to stop for lunch? आम्ही सांगून गेलो तेच. That is the question. तेच ते एक सवाल असा केदाळा वराव येता म्हणून केदाळा जेवूंक येता. Praise God. Father, we thank you. Is there any question before we start praying? आम्ही राहूच्या पहिले काय म्हणी सवाल आसात तुमकां आसात? सवाल can anybody change his future by obedience? त्या विधेयपणावरवी तुमचे भविष्य बदलूंक जाता? कोणाक विधेयपण? Praise God. Father, thank you so much for teaching us the truth. It is you who loves us, O Lord. आम्ही तुका अर्गां दिता जायती सतत तुवें आमकां शिकयल्या कित्याक तूं आमचो मोग करताय. And it is your love that you sent your son Jesus to die for us. त्या मोगा वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलोय आमच्या बसत मरोंक. It is your love that does not want us to perish. तुजो मोग जावन आसा आमी नाश जावचे खातीर न्ही, but you want us all to submit to you and willingly obey your word. आमी समर्पण आमच्यात स्वाकुशेन तुजे उतार पाळोंक. It is always your desire that good follows us every day of our life. तुजी एका वेळार खुशी जावन आसा आमी बरेच आसा ते आदारून वसोंक वसाजे म्हणून. And thank you for all the events that have taken place in our life, which has given us an experience to be a solution to somebody in this world. एका संदर्भा खातीर आमी तुका अर्गां दिता याच्या वरवीं आमी हर एकल्याच्या जिवितांत संवसारांतल्या हर एकल्याच्या समस्याक आमी पर्याय जावच्या खातीर. Lord, the seeds have been planted. कितें तुवें आमच्या जिवितांत बियो ओंपलाय. You have spoken to each one of us. तुवें आमचे लागीं हर एकल्याक लागीं तूं उलयलाय. And Lord, let all the seeds produce a rich harvest in us. ए हर एक बियो धराळ मापान बेळे दिवच्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. I pray for those who are listening right now, Lord. या वेळार हांव मागता जो कोण हे आयकोन आसा let the spirit of unbelief be totally cast out. ताच्या ते असलो अविश्वासो आत्मो संपूर्ण मुळात उमटून नासावन दी. And let the anointing of your Holy Spirit fill them all that they live with the word of God.
ताच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकावरवी तुझ्या उतराप्रमाणे ते जिवंक जाऊन दे. Thank you, Father, for answering our prayer. अर्गा सोमिया आमच्या या मागण्याक जबाब दिल्याक In Jesus' name. जेजूच्या नावानं As you आमेन. fed us with spiritual food, तुवें आमकां आतां आत्मीक खाण तुवें दिलें. in the same way you are filling our stomach with the physical food, nourishing us. त्याच रीतीनं आमच्या कुडीच्या खाणापासून आम्ही तुका अर्गां दिता. And that this nourishing food will bring good health in every area of our life. हे खाणावरवी आमची भलायकी बरी जावन हर एका क्षेत्रांत बरे जावच्या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता. Thank you for all this. हर एका पासून आम्ही तुका अर्गां दिता. In Jesus' name. जेजूच्या नावान आमेन. Amen. आमेन. Yeah, thank you so much. See you all Thank you. tomorrow. ओके, थँक्यू ब्रदर. Bye bye.